खूब तेंप विधिमंडळ गटाची मिटींग जावं नाशिल्ली. आमी एक निर्णय घेतलो की सीएमाक सांगून की आज विधिमंडळ गटाची बैठक करप आनी त्या हितूंतल्यान सगळ्यांक निरोप गेल्ले. 14 आमदारांतले आमचे 3 आमदार हॉस्पिटलान एडमीट आसा की बरे नाशिल्ले कारण ते पावपाक शकले ना. 11तले एक आमदार आमचो मुंबय आसा, ताणें कालूच फोन केलो की आपूण कालूच मुंबय पावला आनी आज बैठकी येवपाक शकना. बाकीचे सगळे आमदार उपस्थित आशिल्ले. ह्या हितूंतल्यान पार्टी ऑर्गनायझेशन मागीर प्रत्येक मंत्र्यान आमी जशे पयलीं मंत्री आमचो कार्यालयान येतालो, कार्यकर्त्यांक आयकून घेतालो, डिफिकल्टी तेंच्यो कितें आसा त्यो प्रत्येक मंत्र्यान ठरयल्ल्या त्या प्रमाणे आठवड्याक एकदा येवप, 15 दिसांनी कोण येता प्रत्येकान डेट दिल्ली आसा. तशेंच आमचे मतदारसंघ आसात ते मतदारसंघ सोडून बाकीच्या विरोधकाच्या मतदारसंघांनी सुद्दां आमचे कार्यकर्त्यांची कामां करपा जाय. आज हांव आनी सदानंद तानावडे तांकां मेळ्ळे आनी 2 दिसांनी सादारण तांकां रेस्ट सांगला करपाक आनी मागीरूच ते कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर म्हणजे ऑफिस बेरर किंवा आमदार म्हणटात मागीर मेळटले. लिडरशीप चेंज कित्याक करतले? कोणी हाडलो इश्यू? कोणी हाडूंकूच ना. सीएम हो 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्लो आसा सगळ्या युतीन आनी आमच्या आमदारांनी आनी आमचो सीएम 5 वर्सां खातीर कंटिन्यू उरतलो. As I said earlier in my earlier interviews, हांव आजुनूय म्हणटा वेकन्सी आजून ना चीफ मिनिस्टराची. आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आजुनूय चीफ मिनिस्टर आसा. आतां तो तेजे खालार तो मुख्यमंत्री आसतनाच कशें आमी एडमिनिस्ट्रेशन मातशें चलता तशें शासन तेजे आसा तेजेवन बरें करपा जाय, खंयचीं कामां जावपा जाय. जॉब्सांचो एक व्हडलो विशय आशिल्लो. 3000 सुमार गव्हर्मेंट वेकन्सी वेकंट आहा, भरती जायना. लोकांची कंप्लेन आहा आमकां गव्हर्मेंट जॉबूच मेळना, बाकीचे जॉब जनरेट करपा जाय. हेजेर आमी लक्ष दिवपाक केला. सरकाराच्यो गोश्टो ज्यो आसात ते लक्ष दिता आसतना संघटनाचेरूय लक्ष दिवपाक केला. ना हांव एकूच सांगपाक शकता, द BJP लिडरशीप एट द सेंटर एंड इन गोवा इज फुली सीज्ड ऑफ द मॅटर. तेंचे लक्षान आसा आनी कितें डिसिजन घेवपा जाय, कशें घेवपा जाय, कशें सगळे आमी गठबंधन जे घडोवन हाडलेले गोवा फॉरवर्ड आसून दी, MGP आसून दी, इंडिपेंडंट्स आसून दी, हो एक कोलिशन गव्हर्मेंट आसा तो कसो सांबाळ करपा जाय, सांबाळून दवरपा जाय, फुडलो सरकार चलोवपा जाय. ऑलरेडी तो प्लॅन बी तयार आसा, ते कोणें काळजी घेवपाची गरज ना. Now our commitment to this government is complete. Now the BJP National President Mr. Amit Shah has assured me that the BJP national leadership is not interested to have a mid-term poll or to dissolve the house. As such, it means when our commitment is there and their commitment is also there, the onus of this government continuing for the full 5-year term now lies with the central BJP leadership. People of Goa are also watching them because national parties need to keep their word. If they don't keep their word, people don't trust them. So now the onus is on them and they will have to fulfill their commitment to ensuring that this government completes its full term and gets the continued support of the central government as was seen in the past.